आनी पार्टी कडेन एक क्लेम घाल्लो की ह्या फावटी कॅन्डिडेट चेंज करचो म्हणून. खंय तरी पार्टीन आमचे आयकुना आनी जो लोकांचो डिमांड आसा आमकां दिसता की जो लोक मागतात कार्यकर्ते आनी जेन्ना लोक खंयचे तरी एक डिमांड पार्टी कडेन करता म्हाका दिसता लोकांचे सेंटिमेंट्स वर्करांचे सेंटिमेंट्स हे पार्टीन दवरपा जाय आशिल्ले. आज जनतेन इतलो आवाज करून पसून की ह्या फावटी कॅन्डिडेट आमकां दुसरो दिवचो म्हणून आमच्या पार्टीन ते मागून घेवना आनी त्या निशेध म्हणून आज आमी सगळेच ह्या पार्टीनसून हांवें तर म्हजें रेजिग्नेशन फॅक्स केलें. बाकीची सगळी जी आमची सिनियर कार्यकर्ते आसा वायस प्रेसिडेंट आसा बीजेपीचो कोण ट्रेजरर आसा म्हणजे एक्झिक्युटीव पोस्टाचेर सगळे आशिल्ले प्लस आमचे कार्यकर्ते सगळे प्रायमरी मेंबरशिपानसून आमी रिजायन जाल्यात आनी आमी लोकांचे सेंटिमेंट्स जे आशिल्ले ते घेवन तांच्या आग्रहाचेर आमी आज इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून फुडें सरल्यात. किंवा भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते म्हणून आसना ज्या वेळाचेर ह्या मतदारसंघाची तिकेट डिक्लेअर करपाक डिले जाता त्या संदर्भात कार्यकर्त्यां मध्ये प्रचंड मोठी अस्वस्थता आणि एक संभ्रम जो आसा निर्माण झाला आसा. आमकां पॉझिटिव्ह सिग्नल येवपाचे आसा त्यामुळे कार्यकर्त्यां एक संभ्रम निर्माण जावपाक नाका की म्हणून आमी आज हो विशय आमी करतात की नेगेटिव्ह रिपोर्ट येवचो ना पण आयर जाल्यार सुद्दां आमी इलेक्शन लडोवपाच्या दृश्टिकोनाच्यान सक्षम ताकदून असे जे कार्यकर्ते आसात जे निस्वार्थी भावने काम केले आसा आणि असे कार्यकर्ते कोणे तरी ऐरगर एखादो मनीस आसा न्ही ज्या संघटनेशी बांदिल्लो ना केन्ना तरी आमी अनेक वेळाचें म्हणटाले की आयत्या बिळांत नागोबा म्हणटालो पळय न्ही अशा तरेच्या की खंयच्याच मनशाक आमी कार्यकर्ते खपून घेवचे ना आनी आयते कोणाक तरी आमी काडून दितले अशें जावपाक शकना. बीजेपीचे काणकोण केप्याचे कांय ऑफिस बेरर्स तावडकराक तिकेट जाय म्हूण लॉबिंग करतात. तिकेट विजयाक वता म्हूण दुबावान राजिनाम्याच्यो धमक्योय सुरू जाल्यात. ना कशें आसा आमगेली एकूच मागणी आसा की रमेश तवडकराक जर तिकेट दिली जाल्यार पक्षाचें काम आमी वेवस्थीतपणे करतले. बस आज पर्यंत जी तिकेट 9 तारखेर दिता म्हणटा 10 तारखेर दिता 12 तारखेर दिता बस जावपाचें कारण कितें आसा तेजें कितें सूख आसा की जेणे ताका तिकेट अशी फुडें ढकलपा सारकी. आमची भारतीय जनता पार्टी कडेन इतलीच रिक्वेस्ट आसा की आमी जर रमेश तवडकराक जर पार्टीन तिकेट दिली ना जाल्यार गोंयभर आमी अशें जे यूथ जे आसा फिरतले की जेणे करून भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार आसतले मागीर ते खंयच्याय समाजा आसूं कितें आसूं ते आमी अशें काम करतले की बीजेपीचे जे कॅन्डिडेट आसतले ते पडपा साठी आमी काम करतले. बीजेपीन अजून मये आनी काणकोण कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लो ना. मयेचो अनंत शेट सद्याक कांयच उलोवपाक तयार ना. तिकेट प्रवीण झाट्याक गेल्यारूच तो ताजो प्लान डिक्लेअर करतलो. 6 मतदारसंघ बीजेपी फुडल्या लिस्टान दवरल्या. 1-2 दिसांत डिक्लेअर जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.